मोगचनो मोरयेमाच्या लदनेच्या नियाळाक तुमकां सोमेस्तांक बरो येवकार मागता. आज आमी नियाळ करचो सायबीनेच्या लदनेंतलो उलो सोल्ल्याच्या आर्का. मोरयेमाच्या लदनेंत तिका आमी भावार्थान सोल्ल्याच्या आर्का म्हूण उलो करता. सोल्ल्याच्या आर्का ह्या बिरुदाक पवित्र पुस्तकांत गूढ अर्थ आसा. तर आयच्या नियाळांत ताचो अर्थ आनी हें बिरुद मोरयेक कित्याक फावो जालें हाचे विशीं समजूंक आमी प्रयत्न करया. पोरनो सोल्लो वाचल्यार आमकां सारकें समजता. देवान आपल्या पोरजेचो विशेष रितीन मोग केलो आनी तांच्या सांगातच भोव लागशिल्ल्यान रावोंक तो आशेलो. त्या पासून निर्गमान पुस्तकांत आवस्वर 25 वाक्य 20 आनी 7 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. देवान मोइजेक म्हळें, म्हजे खातीर दानां जमा करूंक इस्रायल पोरजेक सांग. हर एकल्यान उदार काळजान दिल्ल्या दानाचो तुवें स्विकार करचो आनी हांवें तांचे मदें वस्ती करच्याक ती म्हाका एक पवित्र स्थान करूं. आनी ह्या पवित्र जाग्या भितर भांगाराची धुंपावेदी आनी भोंवतणी भांगार आनी सुरंगार आयिल्ली एक सोल्ल्या पेट तयार केल्ली. तेन्ना एका कुपान ताचेर रेवोड गेलो आनी सर्वेस्पराची महिमा त्या निवासांत भरली. म्हणजे देवाचें हाजरपण थंयसर लोकांक भोगूंक मेळ्ळें. मोगचनो पोरण्या सोल्ल्यांत लोकांक देवाची हाजरी अनुभव करूंक बाबूल रुकोडाची पेट तयार केली आनी ताका सोल्ल्या पेट म्हूण नांव दिलें. आनी ताचेर एका कुपान रेवोड गेलो आनी तो वळ थंयसर देवाचें हाजरपण लोकांनी अनुभव केलें. पूण नव्या सोल्ल्यांत देव आपल्या पोरजेक ताचें हाजरपण अनुभव करच्याक रुखाची वा भांगाराची सोल्ल्या पेट सोदिना. भागार ताच्याच सारक्याची आनी सुरूपायाची पवित्र आनी निश्कळंक सादी आनी देवाच्या उतराक विधेय जावन जियेल्ल्या मोरयेक ताणेंच कुद्दुबिसलें. मोगाळ बाबा बेन्नो, पोरण्या सोल्ल्यांतल्या सोल्ल्या पेटे भितर लोकांक नितीन जियोवच्याक देवान दिल्ल्या 10 कायद्यांची फातरां फळयो आसल्यो. बुकेल्ल्यांक आकाशांतावन देवान दिल्लें मान्ना खान आसलें. परजळचें आनी भोव मलादीक भांगाराचें हरवन आसलें. आनी लोकांक महायाजकाचें महात्व व्यक्त करूंक आरोनाची पालेल्ली बेतकाठी दवरली. पूण नव्या सोल्ल्यांतल्या मोरयेमाच्या गर्भांत शब्द मनीसल्लो जेजू आसलो. सर्गेचो जिवीत असो उंडो वा पवित्र खाण येवकारिस्त आसलो. पवित्रात्म्याचो परजळू आनी मोल बांदूंक जायना तसली दैवीक सकत तिचे थंय आसली. नीज आनी खरो सास्तीक याजाक जेजू थंयसर आसलो. त्या पासून पवित्र सभा मोरयेक सोल्ल्याच्या आर्का म्हूण भावार्थान मान करता. तर मोगाळ बाबो बेन्नो, दिसपडते मोरयेक आमी मान करतना तिचे थंय देवाचें खरें हाजरपण आमी अनुभव करूंक देवाचो आदार आमी मागया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, संवसाराच्या सुरवेत थावन तुज्या पोरजेक तुवें तुजो पवित्र सांगात दिलाय आनी आमकां तुवें पवित्र केल्याय. ह्या तुज्या मोगाक आमी तुका अर्गां दिता. नव्या सोल्ल्याच्या पोरजेक दैवीक सांगात आंवकार माये मरिफात तुवें फावो केलोय आनी तिचे मरिफात सगळ्या संवसाराक उजवाड फांकयलोय. वो पवित्र उजवाड सांबाळूंक आमकां सोमेस्तांक तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. हे मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये आमा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. Duro Saria
गीत